रुमडामळ दवरले पंचायत वाठारात वता वता थंय फक्त कोयर. पंचायत खंय कोयर उखलता मात कांय भाडेकरू रातये हाडून कोयर उडयतात. पंच म्हणटा कोयरा विल्याचो प्रश्न तडीक लागसर टीसीपी नवे बिल्डिंगो येवंक दिवंक जायना. बिराडा भाड्याक दितल्यांनी खंय तांच्या कोयरा विल्याची व्यवस्था स्वता करपाची. आमच्या पंचायतीन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन फॅसिलिटी चालू केल्लीच आसा पयलींच्यान. सो तेज्या उपरांत आमी लास्ट म्हयन्यान मार्चान फूल आमचे पूर्ण आमच्या पंचायतीन प्लास्टीक बंदी केल्ली आसा. सध्या जो कचरो पडटा ते भाडेकार रावता टेनंट्स रावता तो टेनंट्सा खातीर तो आमचो जे सकाळी वयता 8 7 वयता ते सकाळी फुडें कामा खातीर ते रातचे 8 येता. सो आमचे जे गार्बेज कलेक्शन जे मनीस आसा पळय ते दनपारचे 12 पावता 11 पावता त्या खातीर ते कचरो दिवपाक पावना. सो आतां आमी अशें केलां की जे कोणेन इलिगल कोणेन सांगपाक म्हटल्यार जे भाडेकार रावला त्यांच्या ओनराक आमी सांगपाक चिंतला की बाबा सगळी जबाबदारी तुवें सांबाळपाची. समज तुगेलो तर एक 10 मेंबर आसा भाडेकार आसा जाल्यार तेंच्यांनी तो कलेक्शन करपाचो आनी कचरेकारांक दिवपाचो. आनी लायसन्स कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पण इश्यू केलो हांवें न्हू ती रिवायव जावपाकूच जाय आनी लायसन्स इश्यू दिवपा न्हू प्रोजेक्टाक. कित्याक ही गार्बेज आमकां कंट्रोल करपा जायना. पंचायत टॅकल करपा जायना पंचायती कडेन वयत थिंगा सगळ्याक गार्बेज आनी हे मागीर हे भाशेन क्वेश्चन रेज जाल म्हणटरी आन्सर कितें जाता दुसरे विलेजींतले गार्बेज आनी हिंग उडयताय. हें जायना. हें सोल्युशन न्हू. दुसरे विलेजींतले गार्बेज आनी हिंग उडयताय म्हणटे तें सारकें ना. मुरगांवात सड्यावेल्या कोयराच्या घाणींचो थळाव्यांक उपद्रव आनी त्रास नित्याचोच. आतां पावस सुरू जाल्ल्यान आनीक मनस्ताप. पालिकेन निदान त्या कोयराच्या राशींचेर ताडपत्री घालून झाकची नाजाल्यार पावसात कोयराची सगळी घाण व्हांवन रस्त्यार येतली. तातूंत सुण्यांच्या झुंडींचो यो वच करतल्यांक उपद्रव. आतां चड त्रास जाता. आख्खो गार्बेजचो वास आमकां सोंसपाक जायना आनी आख्ख्या गांवा वयली गार्बेज हाडटात आनी हांगा घालतात. आमचे MLAन खूब प्रयत्न केले की गार्बेज कमी करपाची पूण कितें कांयच जायना. तेतून म्युनिसिपालिटी हाडटा आनी तर गार्बेज घालिता आनी आतां ती विस्कितात आनी तितून वास सामको सोंसपा जायना आमच्यान. आनी आतां ती पावसान म्हणटा तो आनीक व्हांवतली कित्याक पावसान तेका तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. इवन एक ताडपत्री हाडून तरी तेचेर घालून धापून दवरीत जाल्यार वास आमकां कमी जातलो. तुमी गार्बेज घाला नो प्रॉब्लम पूण वास कितें येता तो पळय आमकां जेवणाक सुद्दां जेवपाक सुद्दां जायना आमचें. आनी आतां थंयसर कुत्री खूब जाल्या. सारके ते रस्त्यान येवपाक वचपाक मेळना इतले हांगाचेर येतात कुत्री. तेन्ना मातसो गार्बेज तेचे प्लास्टीक घालून पावसाचो कितें तरी तेंच्यांनी बंदोबस्त करपाचो इतलें हांवें मागता. अंडर गोवा फर्स्ट सगळ्या सड्याकारांनी एक डिमांड दिल्लो आहा म्युनिसिपालिटीक की हो जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तो एवरी समर विंटर किंवा कसलोय सिजन आसूं तेन्ना आमकां भरपूरशे त्रास जातात. गर्मीन हांगा उजो पेट्टा प्लस पावसांनी हो गार्बेज व्हांवून वयता. सो आमी म्युनिसिपालिटीक डिमांड केल्ला की पावसा पयलीं तुमी एक कितें तरी ताका शेड टेम्पररी शेड एक क्रिएट करपाची किंवा तारपोलीन तो कवर करपाचो आनी कसले तरी सेफ्टी मेजर्स घेवपाचे. ना जाल्यार आमी तांकां हें सुद्दां सांगलें आहा की तुमचे कडेन जर जायना मॅनेज करपाक जाल्यार हो हांगाच्यान कंप्लिटली शिफ्ट करपाचो. कित्याक आमकां सडेकारांक गेली 15-16 वर्सां आमी हो त्रास भोगतात आनी आतां आमकां नाका अशें जाल्ले आहा हो त्रास. मुरगांव पालिकेचो CEO म्हणटा पालिकेचे तंत्रीक टीमीन खंय वचून इन्स्पेक्शन केलां कितें ते उपाय करतले. Our technical section have already gone there and appropriate measures will be taken. We are putting that tarpaulin there and the proposal is already forwarded to the DME. It will be done within few days. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.